पणजे जुंता हावसाची सामकीच अवतिकाय जावन पडल्या। बिल्डिंगेची देखरेख नाशिल्ल्यान साधन सुविधाचे 12 बेरेस्तार जावन पडल्यात आणि ह्या बिल्डिंगेतल्या सरकारी खात्यांनी भेट दिवपी लोकांक कष्ट भोगचे पडटा। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली सरकारान देखरेख बाबतीत कानार केस ओडल्यात। पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट। जुंता हाऊस रुंद आणि ओपन टेरेसाचेर आदारीत आशिल्ली ही बिल्डिंग एंग्लो अमेरिकन वास्तुकलेचे सोबीत उदाहरण जावन आसा। फाटली कितलीशीच वर्सां सारके वेवस्थापन जावंक नाशिल्ल्यान ही बिल्डिंग आतां सामकीच म्हातारी जावन रावल्या। बिल्डिंगेचें नांवूय तशें खासूच आसा, जुंता हाऊस। कोणाकूय दिसतलें जाणटें घर। पळोवपाक गेल्यार गोंय मुक्ती उपरांत 1963 वर्सा बांदिल्ली ही बिल्डिंग पिरायेन तशी जाणटीच आसा। ताकाच लागून घडये ह्या बिल्डिंगेचें जुंता हाऊस अशें नांव पडलां आसूं येत। जुंता हाऊस ओल्ड बिल्डिंग ही अशी बिल्डिंग जावन आसा जितून सगळी सरकारी कार्यालय हांगा स्थानांतर जाल्ली आनी सगळ्यांत जुनी बिल्डिंग। पूण सद्याची ह्या दिसांनी परिस्थिती पळयत जाल्यार बिल्डिंगेची आयज तुमी पळयलां आसतलें तें उदक कशें व्हांवता डेली हांगा येता तेन्ना उदक व्हांवलें आसता। आमच्या सरकारान इतली आतां बिल्डिंगेचे सगळे राखून ठेवल्ले आसा ही जुंता हाऊस अजूनय बरी आसा, पूण तशीच राखून दवरता जाल्यार पयलीं हे नितळसाण पयलीं करपाची गरज आसा। मागता मातशें जाता तितलें बेगीन तशें करचें, प्रोविजन करचें। हँडीक्राफ्ट आसा, दुसरे फ्रंटा कडेन वयचें जाल्यार दोनी एकूच कॉमन टॉयलेटीक वयचें पडटा। ते लेडीज कोण हो परकी येयले ताका त्रास जाता। हें जें आमी पळयता पळय बरें दिसना पळोवपाक। मागता सरकारा कडेन जाता तितले बिल्डिंगेचे ताचे मेंटेनन्स करचून जाता तितले फास्ट हांगासर मातशें क्लियर करचें आनी बरी जुंता इतली वर्साची बिल्डिंग आसा तिचें आनीक नामांतर बरें करचें तिचें। सद्याक ह्या बिल्डिंगेची सामकीच बाबत स्थिती आसा। बिल्डिंगेच्या वणटींक वेरो गेल्यात, लिफ्ट बंद पडपाचे प्रकार आदी मदीं घडतूच उरतात। अपंगळ लोकांक खातीर आशिल्ल्या रॅम्पाचेर झाडां रुजल्यात, कांय कडेन जाल्यार वणटीचेर झाडांनी आसरो घेतल्याचे दिश्टी पडटा। वयच्या वाटेचेर मुताचे वास, टॉयलेटीचे सगळे डर्टी, सारके डर्टी, सगळं फुल्ल वास भरता हिंगा सगळे फुल्ल फ्लोर सगळे अप टू 4th फ्लोर, फर्स्ट टू इंचान ग्राउंड फ्लोर सगळं वास येता आणि उदकाची इतली वेस्टेज जाता सारकी। आतां हिंगा पावस ना म्हण हिंगा उदकाक इतलें हें जालां, उदक सारकें गळ गळ तेका व्हांवता। तूं ते मातशें कॅमेरा घाल थिंगा ते कळटा इतलें वायट परिस्थिती पळयला, सारकी वायट आसा परिस्थिती। त्याच बद्दल तुम्ही गव्हर्मेंटान नोट घेवचो आणि हे कितें इम्प्रूवमेंट करचें। महत्वाच्या अशा नागरी पुरवण खात्या सयत जायत्या सरकारी खात्यांची ऑफिसां हातून आसात। हातून प्रामुख्यान उल्लेख करपा सारको दिसता तो येरादारी खातें, बायल आनी भुरगीं उदरगत खातें आनी हेर। दर दिसा खंयच्या ना खंयच्या कामा खातीर शेकड्यांनी लोक ह्या बिल्डिंगेन येतात, पूण बिल्डिंगेची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान बुरशेपणाक लागून लोक विट्टात। बायलां आनी दादले खासा क्षमतेच्या लोकांक खातीर वेगवेगळ्यो टॉयलेटी हांगासर बांदिल्ल्यो आसात, पूण टॉयलेटींनी घाणी पडल्यात। भितर वयतलो जाल्यार नाकार रुमाल धरच्या परस तुमचे कडेन आनीक उपायूच ना। बिल्डिंगेच्या वेवस्थापना खातीर खासा विभाग आसा, पूण येदे व्हडले बिल्डिंगेच्या वेवस्थापना खातीर हाताच्या बोटार मेजपा इतले कामगार आसात। ताकाच लागून बिल्डिंगेचें वेवस्थापन सामकें जायना। परिणाम, बिल्डिंग मोडपाक पावल्या। बिल्डिंगेच्या वेवस्थापनाचेर सरकारानूय पुराय आड नजर केल्या। बिल्डिंगेची दुरुस्ती जावची हाचे खातीर जायत्या जाणांनी आवाज काडलो, पूण खंयचे कडेन कांय ना। देखून गोंय मुक्ती उपरांत बांदिल्ले हे इतिहासीक बिल्डिंगेचो फुडार कितें असो प्रश्न उप्रासल्या बगर रावना। जाल्यार आमी आतां पळयली की ह्या चकचकीत जुंता हावसाच्या बिल्डिंगेची कितें अवतिकाय जाल्या ती। भायल्यान ही बिल्डिंग सारकी चकाचक दिसता, पूण भितरल्यानूय तशीच आसा काय असो प्रश्न पडटा। कारण म्हटल्यार भितून गेल्या उपरांत ह्याची देखरेख करपी कोणूच नाशिल्ल्यान हांगासर सगळ्या वणटींक रेगो पडल्यात, वणटींचेर झाडां उपटून आयल्यात। ह्या बिल्डिंगेची कोणूच देखरेख कित्याक करना असो प्रश्न पडटा। म्हत्वाचें म्हटल्यार हांगासर बायलां आनी दादल्यांक खातीर एकूच टॉयलेट आसा। दादले आनी बायलां एकाच टॉयलेटीन कशी वचपाक शकता, आनी हे म्हत्वाचें म्हटल्यार इतिहासीक ही बिल्डिंग आशिल्ल्यान हांगासर देखरेख करपी कोण नाशिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगेची सारकीच अवतिकाय जाल्या। सरकारान खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी ह्या बिल्डिंगेची खंय तरी सोबीतकाय जी आसा ती करपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।